मजगती आसतलो। हांगा तुमकां मेळटले शाळेत लागपी भुरग्यां खातीर वस्तू, कडधान्य, सर्वसामान्यांक परवडपी अशे घरगुती सामान। अधिक म्हायती खातीर 9529493616 या नंबराचेर संपर्क साधात। या सुपरमार्केटाच्यो वट्ट 3 शाखा आसात। हो सेल तुमकां मडगांव, वार्का आणि दवर्लेच्या इस्टर्न सुपरमार्केट शॉपात उपलब्ध आसतलो। तेन्ना वाट कोणाची पळयतात? आयजूच तुमच्या लागसरच्या इस्टर्न सुपरमार्केट शाखेत वचात आणि या सेलात खरेदी करात। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माय मोगाचो येवकार। हांव स्नेहा। आयच्या टी टायम खबरो बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स। राज्यात संवसारीक पर्यावरण दीस व्हडा उमेदीन गोंय 5वें आनी नितळ दवरप ही सगळ्यांची जापसालदारकी। एक पेड माँ के नाम उपक्रमा खाला लायतले 10 लाख झाडां, सांगता मुख्यमंत्री सावंत। मांद्रे देवळाच्या प्रकरणात पुलिसांनी केले चौकशे प्रक्रियाचेर। न्यायालयान केला खर टिका। या प्रकरणाचो ज्येष्ठ पुलीस अधिकारी करतले चौकशी, दोशी आड करतले कारवाय। म्हापशा एका तरणाट्यान स्वताचेर गुळी मारून सोंपयलो जीव। कोयर उडयतना ताचो व्हिडिओ व्हायरल जाल्या उपरांत ताच्या आड एफआयआर नोंद जाल्ल्यान उखल्ले हे पावल, सुत्रांची म्हायती। दिवचल वाठारात भाजी लागवडीचे प्रक्रियेत जाल्या सुरवात, मात पावस नाशिल्ल्यान कामां उरल्या आडकून। शेतकारांनी उक्तायली खंत। पावसाळी पर्यटनाक आनीक चालना दिवपा खातीर गोंय रान उदरगत महामंडळान पर्यटकांक कांय नवे घसघशे उक्ते करपाचो घेतला निर्णय। वाडत वचपी गर्दीचेरूय दितले खासा भर। आनी आपूण बेंगळुरात गेल्लो फक्त DK शिवकुमार हांच्या सोपूत विधी सुवाळ्याक ती राजकी भेट नाशिल्ली, सांगता गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय। आता खबरो विस्तारान। गोंय 5वें आनी नितळ दवरप ही सगळ्यांची जापसालदारकी जावन आसा। एक पेड माँ के नाम उपक्रमा खाला 5 जून ते 5 सप्टेंबर मेरेन 10 लाख झाडां लायतले। पर्यावरण दिसा निमतान पत्रादेवी हांगासरल्या या उपक्रमाक सुरवात केल्या, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। दर वर्सा प्रमाण आज पुराय गोंयांत संवसारीक पर्यावरण दीस मनयलो। पळयात। पुराय पत्रादेवी पासून तो पोळ्यापर्यंत या कॅम्पेनिंगाक आम्ही आज सुरुवात करता। पत्रादेवीच्या या पवित्र स्मारकाच्या समोर आज पिंपळाचे झाड लावून म्हज्या हस्ते या कॅम्पेनिंगाक सुरुवात जाला। हांव समेस्त पेडणेकारांक आवाहन करता की तुमच्या भागात येवपी नॅशनल हायवे हो क्लीन दवरप, ग्रीन दवरप हे तुमचें काम आसा। हे फक्त सरकाराचें काम नसून आमी सगळ्या जाणांनी येवजूंक जाय की हय आमचें गोंय हे आमी ग्रीन आनी क्लीन दवरतले। या कॅम्पेनिंगान 90 दीस चलपी कॅम्पेन 5 जूनापासून 5 सप्टेंबर पर्यंत आम्ही 10 लाख झाडां रोवपाचे आहा। प्रत्येकान आपले झाड लावचे आणि या कॅम्पेनिंगात वांटेकारी जावचो म्हणून हांव खासा करून ही कॅम्पेन सुरू करपाक पत्रादेवीच्या या पवित्र स्मारकाच्या समोर आज हांगासर आयला। ही समेस्त गोंयकारांच्या समेत सगळे लोकप्रतिनिधी, सगळे स्टुडंट, सगळे यूथ हांच्यांनी फुडल्या 3 म्हयन्या भितर आपले झाड लावपाक विसरचे न्ही आणि आपले झाड लायता ताची काळजी घेवपाक विसरचे न्ही। नॅशनल हायवे, ताच्या उपरांत स्टेट हायवे आणि डिस्ट्रिक्ट हायवे आणि हे दवरपाची जबाबदारी परत एकदा सांगता समेस्त गोंयकारांची आसा। रस्ता देखीक खंय हाडून उडोवं नाकात, रस्ता देखीक पिशवेंत बांदून खंय उडोवपाचो बंद करात। वर्ल्ड एनवायरमेंट डेच्या निमित्तान सगळ्यांक गोंयकारांक शुभेच्छा दिता। एक महत्वाचो निर्णय आणि इनिशिएटिव्ह आमच्या मुख्यमंत्र्यान घेतला, तातूंतल्यान ताणें क्लीन आनी ग्रीन गोवाचो मोहीम चालू केल्ली आसा। 5 जून ते 5 सप्टेंबर जवळ जवळ 10 लाख झाडां लावपाचो उपक्रम जो घेतला, तातूंत ताणें उलो मारला सगळ्या लोकांक, पूर्ण जनतेक। तेन्ना एक ह्या माध्यमांतल्यान पर्यटन खात्याचो मंत्री आशिल्ल्यान हांवूय उलो मारता विद्यार्थ्यांक
संस्थेक आणि सगळ्या ग्रामस्थांक जे गोंयभर आसा की तांणी एक एक झाड तरी आपले रावचे. एन्व्हायरमेंट म्हणून फक्त झाडां लायली म्हणून जायना, ताका एक वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसता. श्री दिगंबर कामत हांव सदां याद दवरता की तेंच्या नेतृत्वान जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले आमी खुबश्यो गोश्टी बऱ्या गोश्टी मडगांव खातीर आमी केल्ले आसा. जेन्ना झाडां लावपाची परिस्थिती नाशिल्ली, एक सुरवात केल्ली आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी अर्बन डेव्हलपमेंट लोकांक घेवन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान आतां आमी जॉयंट आमी ठरयल्या करपाक. आयज आमकां म्युन्सिपालिटीन म्हणजे शिरोडकर जेन्ना चॅरपर्सन आशिल्ले आमकां ते सगळे पर्यंत आमकां ते जमीन अलॉट करून दिल्ली आनी बाब दिगंबर कामताच्या नेतृत्वान आमी ते आतां ठरयला की ह्या एक म्हयन्या भितर टेंडर हाडून म्हणजे वयलो भाग दिसचो ना ते वर्टिकल हे एक ब्युटिफिकेशनच्या माध्यमांतल्यान वर्टिकल फॉरेस्ट म्हणून येता ते वर्टिकल फॉरेस्ट वेगळे एक बाउंड्री आमी करून घेवन आमी एक सुंदर एक मॉडर्न गोंय पळोवंक जाय अशें लोकांक दिसूंक जाय की बाबा सांजचे आमी वचून ते बसपाक जाय. आमच्या डिपार्टमेंट दोन्ही डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कवन जाता की लिडरशीप सकयल आमी फुडें वचपाक जाय. एनवायरमेंट म्हणजे सांबाळपाक हे फक्त सरकाराचें काम न्हू, हे काम तुमचें बी काम आनी तुमी ते करूं शकता. हे योग्य तरेन आमी पावल आमी फुडें घेवन या. वर्ल्ड एनवायरमेंट एक जो जागो सिलेक्ट केलो त्या जाग्यार काही एक वर्स पयलीं ताणें हांगा झाडां लायिल्ली, ती झाडां तुमकां व्हडली जाल्ली दिसतात. तोच जागो ताणें सिलेक्ट केलो आनी आतां ताणें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की एक बरें गार्डन हांगा जावचें अशें ताणें आपल्या स्कुलाचे हाका डायरेक्शन दिल्लें आसा. तातूंतल्यान एक बरें गार्डन हांगा सगळ्याक जावपाक पावता. दिवचलच्या वेगवेगळ्या वाठारात सध्या भाजी लागवडीचे प्रक्रियेक सुरवात जाल्या. मात पावसाक लागून ही कामां आडकून पडल्यात. पावस केन्ना सुरू जातलो आनी केन्ना एकदाची भाजी लागवड करपाक मेळटली ताची शेतकार वाट पळयतात. दिवचल तालुक्यांतल्या नार्वेच्या दिवगाळी वाठारात दर वर्सा शेतकार पावसात भाजयेचे मळे फुलयतात. पावसात मळ्यांनी पिकपी वेगवेगळ्या प्रकारची गांवठी भाजी बाजारात विकपाक येतात. तातूंत दिवगाळी वाठारात पिकपी भाजयेचें प्रमाण चड आसता. सध्या दिवगाळी वाठारात भाजी लागवडी खातीर शेतकारांनी मशागत करून मळे तयार केल्यात. मात अजून मेरेन पावस पडोंक नाशिल्ल्यान शेतकारांनी खंत उक्तायला. आमची दिवगाळी आमी वर्सां 5-6 वर्सां जालीं आमी भाजी लागवड करता. पूण केन्ना तुमी करता? अजून पावस येवंक ना न्हू. पावस येयलो काय आमी बियो घालतले. पूण वर्सा तुमी मिरगा पयलीं 8 दीस घालताले. हय, पावस ना न्हू. पावसाचे अजून 3 दिसां ना काय. पावस येयलो काय बियो घालतले आमी. तेका लागून मागूस जाला. हय, तेका लागून मागूर. आनी तुमी कसली कसली भाजी रोयतात हांगा? तोडगी, भेंडे, तांबडी भाजी, मुळो, काकडी, काराटी आनी चिबडा. म्हणजे म्हाका दिसता हे दिवगाळीन सगळे भाजीच रोयतात. हय, भाजीच रोयता. आनी हीच भाजी मागीर बाजारान वयता. बाजारान वयता. अंदू कितें पावस पडना जाल्यार ना, पावस लेट न्हू. अजून तो पावस येवंक ना न्हू. म्हणजे तुमी तयारीन आहात. तयारीन हांव इल्लें इल्लें काम निवळ करता. पावस येयलो काय तुमी बियां रोयतले? हय, पावस येयलो काय बियां घालतले. दिवाळी भाजी रोयता. ही आमकां दिवाळी पावसा लागून आमगे लेट जाला बियो घालपाक आनी आमकां आतां पावस पडटा काय ना पळयता आमी सगळें काम करता चालू आसा. पावस पडलो म्हणजे आमी बियो घालतली आनी हेजे पयलीं आमी पावस पडले जाल्यार आमगे रोपी रुजोवन येता आसलेली. आमी 2-3 तरां भाजी रोयता. म्हाका एक सांग, मिरगा पयलीं तुमी हरशी बियो घालतात न्हू? हय, मिरगा पयलीं आमी बियो घालता. पूण कितें जालें अंदू पावस मातसो लेट पडलो म्हणून फाटीं उरला. दोडगी, चिबडां, तवशीं, भेंडे आनी कारायती, तांबडी भाजी, मुळो लायता आमी. आनी जालें जाल्यार चिडकी बी घालता. इतकीच भाजी काडटा आमी. पण हे भाजी म्हाका दिसता सगळी ही भाजी पयलीं आमची जाता दिवाळीची. पूण अंदू मातशें पावसान पावसान येतात. पावसाची आमी वाट पळयता. बियां घालपा आमी पावस आयज पडलो जाल्यार फाल्यां आमी बियां घालतली. पावस मातसो नेटान जावं. पावस मातसो नेटान जाय. मदीं मदीं पडटा पूण तो मदीं मदीं पडटा म्हणून तो उपेग ना. कित्याक बियो रुजोवन येतल्यो आनी त्यो नाल्यार मरतल्यो.
ताप पडली जाल्यार म्हणून भाजी रोवपाक लेट कित्याक जाला? पावस ना न्हू, आवड पावस ना त्या कारणान हें जालें. आमी आतां सुटीक सुद्दां बीव घालून पळयना, येता केन्ना पावस पडटो येता आनी मागीर तर घालशी तूं बी मागीर खाता कोण तेच समजना. पूण तुमी हरशीं वर्साच्या वर्सा केन्ना घालताले बियो? 2 तारखेक 2, 3, 5 म्हणजे मिरगा आदी. मिरगांव आदी. पूण कितले वर्सां जाली तुमी हांगा भाजी रोयता? जवळ 22-23 वर्सां सुमार जालो. हांव आनी एकटो आहलो. मागीर आनीक सद्ले मागीर दोग-तीग जाण मागीर 5-6 जाणां आमी हांगा. म्हणजे कितें भाजी खूब वर्सा खूब रोयतात? हय सगळे तरेची? हय सगळे तरेची. घोसाळीं, दोडगी, भेंडे, तवशीं पयलो आनी मागीर तांबडी भाजी ती थोडी. आतां सद्या तयारी केल्ली आहा तुमी? आयज घातल्या थोड्या 3 तरांच्यो घातल्या. पावस पडना जाल्यार? पावस पडना आपूण नुसतें मागीर पावस पडटा नाल्यार आमी ह्यान पयलीं शिंपलां सुद्दां पाणी मारना मागीर. सद्या तुमी तयारी केल्या? हय. पण म्हाका दिसता ही देवगाळीन जी भाजी पिकता ती पयली पिकता आनी रुचीक भाजी ही. आनी बाजारान ही वयता? ही वयता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयांतल्या सैम पर्यटन मोग्या खातीर एक बरी खबर. पावसाळी पर्यटनाक आनीक चालना दिवपा खातीर गोंय रान उदरगत महामंडळान पर्यटकांक कांय नवे घसघशे उक्ते करपाचो निर्णय घेतला. पूण वाडत वचपी गर्देक लागून सुरक्षेचेरूय आसा भर दितले. पळयात पुराय बातमी. गोंयच्या सैमीक सोबीतकायेचो आनीक एक नवो आंग पर्यटकांक अणभवपाक मेळटलो. गोंय रान उदरगत महामंडळान ह्या पावसाळ्यांत कांय नवे घसघशे सोदून काडून ते पर्यटकांक उक्ते करपाचो निर्णय घेतला. ह्या उपक्रमाक लागून गोंयच्या भितरल्या वाठारांतल्या सैम पर्यटनाक चालना मेळटली. तशेंच लोकप्रिय पर्यटन थळांचेर गर्दीचो दबाव उणो करपाक मदत जातली अशें महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. देविया राणेन सांगले. पावसाच्या दिसांनी घसघश्यांचेर पर्यटकांची व्हड गर्दी आशिल्ल्यान कसलेच अपघात जावचे न्हय हे खातीर खाशेली जतनाय घेतले. पर्यटकांच्या सुरक्षे खातीर गरजेची यंत्रणा वापरप, नागरी आनी मुळाव्यो सुविधा वाडोवप, वाठार चड रिलॅक्स आनी सुरक्षीत करप हाचेर भर दितले. ताचे वांगडा बोंडला अभयारण्यात कुटीर सुविधांचो दर्जो वाडोवपाचें काम हातांत घेतले आनी पर्यटकांक ऑनलायन बुकींग प्रक्रिया सोपी करपा खातीर संकेतथळ वेवस्थापनय घटमूट करतले. मजगती साळावले धरण वाठारांत बांदपाक लागपी बाल उद्यानाच्या वावराचोय नियाळ घेतलो. हो उद्यान रोखडोच कुटुंबीक पर्यटन आकर्षण जातलो अशी म्हायती बसकेंत दिली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आपूण बंगळुरात फक्त DK शिवकुमार हांच्या सोपूत विधी सुवाळ्याक गेल्लो. ती राजकी भेट नाशिल्ली, कांय सामान्य चर्चा जाल्यो अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता. गोंयांत काँग्रेस पक्ष आपले अंतर्गत प्रश्न बेगीनूच सोडयतलो अशी आशा आसा. भाजपाच्या भ्रश्ट राजवटींतल्यान गोंयचें रक्षण जावपाक जाय अशें मत कर्नाटकाचे भौशीक बांदकाम मंत्री सतीश जारकीहोळी हांणी मांडलां अशेंय विजय सांगता. आयकात. Special invitation that is nothing to do with politics. Friendship. किती बरेपण बी आहा? कसले बरेपण बी आसतले. किती डिस्कशन बी जालें? डिस्कशन जनरल जाला. तांचे इलेक्शन 2028 आमचे तेकिल्ले आहा. आमचे खूब वस्तू तेकल्या आनी काँग्रेस पार्टीचे जे कितें चल्लां ते बेगीन जाग्यार पडले जाल्यार फुडें वचूंक शकता. तांचे आमचे चालूच आहा. ते जाग्यार पडटले आनी मागीर आमी सुरवात करतले अशें ना. आमी आमचें काम करीत आहा. BJPक छळ दिवपाक आमकां कॅपॅसिटी आहा ही म्हाका दिसता. काल तुमची मिटींग जारकीहोळी कडेन जाली. जारकीहोळी हांगा आशिल्लो जाल्यार इलेक्शनाक. आतां दिगंबर खूब तांच्यो यादी करून विचारता. ताजे वेळारूच आशिल्ले ते हांगा आशिल्ले. थंय PWD मंत्री जाला. तांकांय दिसता की गोंय साल्वार जावचें आनी बरें गोंय जावचें फुडें. आनी 15 वर्सांची एंटी इन्कम्बन्सीचे मागीर कितें तरी आमी करचें अशें तांकांय दिसता. सगळ्यांकूच तें दिसूंक जाय जाल्यार कितें आबेडतोर जातलें तेजें जाल्यार उरतलें. तुमकां कितें प्रपोजल बी आयला काँग्रेस जॉयन जावपाक? आयल्यार जावचें अशें म्हणटा तुमी? पळय हे लूट मार जर चालू आहा तातूंत जर आमी साल्वार जावचे ना जाल्यार कित्याक साल्वार आमी दाम बाबा कडेन मागता मरे की बरी बुद्ध दिवची म्हणून गोंयचे जनतेक
तेच तुका सांगता न्ही हांव आतां ही झाडां रोयला म्हणटा, कितली झाडां मारली, रिप्लांट जे करपाक आहा ते मध्य प्रदेशात व्हरून झाडां रोयली म्हणटा. कसली फॉरेस्ट्री ती म्हणटा ताका कितें म्हणटा ते कॉम्पेन्सेटरी फॉरेस्टेशन खंय केलें? मध्य प्रदेशाक केलें. पण गोंय खंय गेल्लें कळ्ळें तुका न्ही. सो सरकार जाग्यार ना, हो सरकार हे सर्कसी आनी सर्कसीत आहा ते लोक न्ही, हे एक नवेच तरेचे स्पिसीस जी फक्त आपले पोट भरपा खातीर आहा. मानसीवाडो कोरगांव वाठारात बिबट्याच्यो हालचाली जाल्ल्यान लोकांमदीं भयाचें वातावरण निर्माण जाला. रानवटी जनावरांची हालचाली मनशाच्या वसणुकेच्या सरळ लागीं आयिल्ल्यान ह्या वाठारात सादूरताय वाडल्या. रान खात्याय परिस्थितीचेर नदर दवरता आनी नागरिकांनी जतनाय घेवपाचें आवाहन केलां. पळयात. वनभोजन म्हणलें की सैमाच्या लागसरची जेवणाची मेजवानी दोळ्या मुखार उबी रावता. पूण पारसे गांवांतल्या स्वमदत बायलां पंगडांनी आयोजीत केल्ली वनभोजन फकत जेवणापुरती मर्यादीत नाशिल्ली, तर सामाजीक जापसालदारकी आनी पर्यावरण संवर्धनाचो संदेश दिवन बायलांनी पयले न्हंयचे देगेर नितळसाण केली आनी उपरांत चुलीचेर रांदिल्ल्या गोंयच्या रुचीक जेवणाचो आस्वाद घेतलो. पळयात. वायदोंगर वाठारांतल्या शापोरा न्हंयचे देगेर बायलांनी आयोजीत केल्ले हे वनभोजन सगळ्यांचेच लक्ष ओडून घेतले. पूण हो उपक्रम जेवणा पासून सुरू जालो ना, तर नितळसाण मोहिमे कडल्यान सुरू जालो. पर्यटकांनी उडयल्लो प्लास्टीक कोयर निवळ करपाचो फुडाकार बायलांनीच घेतलो. चुली पेटोवन आनी स्वताच्या हातान रांदून तांच्यांनी रानांतल्या मेजवानीत चड रंग भरलो. दर दिसा आपल्या फामिली खातीर जेवण रांदपी ह्यो बायलो आयज आपल्या इश्टा खातीर वेगवेगळ्या पारंपारीक रुचीक पदार्थ तयार करताली. देखून वातावरण उमेदीचें आशिल्लें. कालवांचे तोणाक, घोटांचे सासांव, धोणस, तांदळाची भाकरी, तांदळाचे पोळे, उकड्या तांदळाचे शीत, सुक्या बांगड्यांची किसमूर, नाचण्याचे सत्व आनी हेर जायते रुचीक तोंडाक रूच हाडपी पदार्थाची मेजवानी ह्या वेळार दिसून आयली. ह्या रुचीक जेवणाक भर घालपी गजाल म्हळ्यार जेवणा खातीर वापरिल्ली पत्रावळी बायलांनीच स्वता तयार केल्ल्यो. मजगती वनभोजन चालू आसतना पावस शिरशिरपाक लागलो खरो, मात हांसून फकाणां जिकाणां करून पर्यावरण संवर्धन हांचो संदेश दिवपी ह्या वनभोजनाक हाजीर आशिल्ल्यां खातीर अस्मरणीय जालो. हो जो कॉन्सेप्ट घेवन येयला तो आसा वनभोजन. तुम्ही पळयतात आजकाल सगळीच जाणां फार्म हावजान बिजी असतात. मागीर त्या स्विमींग पुलान वचून थंय पयशे फारीक करून दिन आमी जो आनंद घेतात तोच जर आमच्या गांवान कितें आसा, आमचें जें हें सौंदर्य आसा तें आमी जर लोकांच्या समोर हाडलें आनी तोय बीन कॉन्सेप्ट असो की हांगा पयलीं ज्यो बियरीचे बॉटल्स तशेंच प्लास्टिक्स कितें कितें वेपर्स खावन तांच्यांनी जे उडयल्ले ते पयलीं आमच्या बायलांनी साफ सफाई केल्या. आनी हातून आसात सेल्फ हेल्प ग्रुपांतली महिला, खास करून चैतन्य सेल्फ हेल्प ग्रुप, माऊली सेल्फ हेल्प ग्रुप आणि रोजरी सेल्फ हेल्प ग्रुप हांच्यांनी एकवटान हो जो उपक्रम लाभयला तो म्हटल्यार वनभोजन. आणि हातून तुम्ही पळयतात जे जे जिन्नस आसात ते आमच्याच रानचे कुडींतले आसात, टेस्टी अश्यो, हेल्दी अश्यो. आणि ह्यो ज्यो रेसिपी आसात ते आमच्याच बायलांनी केल्ल्यो आसात.
आजकाल गॅस कितलोसोच म्हारग जाला तुमी जाणा आसतली, तरी पूण तांच्यांनी विटा लावन हांगाचीच लाकडां जमा करून वेगळे वेगळे असे जिन्नस तयार केले. हातून तुम्ही पळयतात तांदळाचे भाकरी म्हणू नाका, बांगड्याची किसमूर म्हणू नाका, ताल्ल्यांचे सुके तिसऱ्यो, रायतें म्हटल्यार सासव, तशेंच सालाद, दोणस असे खूबशे आयटम आसा. सोलकडी सुद्दां तांच्यांनी केला. सो हे जिन्नस फुडल्या पिळयेक पिझ्झा बर्गर हे दिवचे परस जर आमी हे हेल्दी फूड जर दी आनी होच कॉन्सेप्ट घेवन वनभोजन हो एक खाशेलो पारशेच्या वायडुंगरा वयल्या ह्या महिलांनी केल्लो उपक्रम आसा. सो म्हाका दिसता इतले हेल्दी जेवण जर आमी जेत जाल्यार आमकां डॉक्टरा कडेन वचचें पडचेंच नाच. पण त्याच बरोबर आमी हे जे धाकटे क्षण आसात ते आमी जेन्ना आनंदान एकवटान सगळ्यां बरोबर शेअर करतात तेन्ना तेची मजा आनीकूच येता आनी हो लायफ टायम मेमरीज आसा आमच्यो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत 5 जुना सावन फुडले 4 दीस घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. त्या खातीर हवामान खात्यान 5 जुना सावन फुडल्या 4 दिसां खातीर म्हणल्यार 5 ते 9 जुना मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. वाऱ्याचो वेग वराक 40 ते 50 किलोमीटर आसतलो. देखून नुस्तेमारांनी नुस्तेमारी करपाक खोल दर्यांत वचचें न्हय असोय सल्लो दिला. तळसाय गावात दूषित उदका पुरवणाची समस्या आयिल्ल्याची खबर आयल्या उपरांत प्रशासनान बेगोबेग कारवाय केली. सांगेचे उपजिल्लोधिकारी मिलिंद वेळीप हांणी संबंधीत खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा गावात भेट दिवन परिस्थितीची पळोवणी केली. नागरिकां खातीर तात्पुरती उदका पुरवण व्यवस्था सुरू करपाची सुचोवणी तांणी दिल्या. पळयात. पुर्तुगेज टायमार साकून आमी फोंडार उदक खाताले, उदक ना तेन्ना कुट्टान भरून, आनी आतां तो सामकें जोर कळ्ळें. आता डेप्युटी कलेक्टर येवन सांगून गेलो तुमकां की 8 दीस भितर तुमकां दोन्ही बांय निवळ करून दित म्हणून. हय तें सांगता बंद जालें ना. मागीर आतां हें जालें म्हणटा आमकां कळ्ळें ना, आमकां जायना आसली. आता हे कशें कित्याक लागून सगळे लोक पावले म्हणटा तुमी, जे रिपोर्टरांनी न्यूज हाडली म्हणून बोवाळ जालो. तो लूज पावलो म्हणून जालें ना तें, नाल्यार जायना आसलें. हांव सांगता तुका हें जालें म्हणून आनी बरें जालें इतलें करून. कितली वर्स लागली, कितली वर्स जाली आतां? ह्या 40-50 वर्सां जालीं. विजीट केली, सरप्राईज विजीट केली लोकांक लागून, आणि तुम्ही तांची क्रायसीस आयकून घेतली, दोन्ही बांय पळयल्यो, आणि तुम्ही सांगले त्या प्रमाणे PWD हेल्थ ऑफिसर आयिल्ले हांगा. सो तांच्यांनी सॅम्पल टेस्ट करून सॅम्पलिंगा वयल्यात. आतां मुखावेले स्टेप कितें जातलो हाजेर? आयज आमी तळसाय गांवांत जो प्रसार माध्यमांतल्यान सोशल मिडियांतल्यान जो विशय हायलायट केल्लो ताजेर वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया ह्यो सोशल मिडियाचेर येताल्यो. ताजी वस्तुस्थिती कितें आसा हें पळोवपाक आमी आसा सांगे एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा आमी ह्या गांवांक आयिल्ले, तळसाय गांवांक आयिल्ले. आमी गांवच्या लोकांची भेटी घेतल्यो. तांचे जे उदकाचे सोर्स आसात ते प्रत्यक्षात आमी वचून पळयले. ह्या गांवांत प्रामुख्यान आसा ज्यो 2 बांय आसा आनी एक जी आसा ती सरकारान दिल्ली बोरवेल आसा. प्रामुख्यान लोक जे आसा हांगचे ह्या बोरवेलाचे जे आसा ते उदक पिण्या खातीर यूज करता. तशेंच जेन्ना केन्ना कमी पडटा किंवा बोरवेलांतलें उदक कमी जेन्ना येता ते म्हणटा की आमी त्या बांयचे जे आसा ते उदक जे आसा आमी पिवपा खातीर योग्य करता, आमी उपयोग करता. ताचे नंतर आमी बांय, दोन्ही बांय ज्यो आसा आमी विजीट केल्यो. त्यो दोन्ही बांय ज्यो आसा त्यो प्रायवेट आसा, लोकांनी आपल्या मेहनतीन कश्टान केल्ल्यो ज्यो आसा त्यो बांय आसा. एक जी आसा जी स्टोन वॉल आसा जी चिऱ्यांनी बांदून काडलेली आसा बाय, पण आनी दुसरी जी आसा ती मड बाय आसा. सो आमी वचून थंय पळयलें की उदक जें आसा तें गाडूळ जाल्लें आसा. ताका ग्रीन येलोइश कलर जो आयिल्लो आसा, थोडे फार स्नेक आसा बेबी आमकां एक दिश्टी पडले त्या बाईक. सो आमी लोकांक रिक्वेस्ट केला की टायमींग जें आसा तें उदक जें आसा तें पिवू नाका. आणि ॲट द सेम टायम आमी ड्रिंकींग वॉटर जे आमचे डिपार्टमेंट जे हांगा आयिल्ले तांकां सांगलां की एडिशनल एक टाकयेची हांगा वेवस्था कर. कारण बोरवेलाची एक टाकी जेन्ना उदक भरलें जेन्ना तें उदक सोंपता पर्यंत दुसरी हें करता पर्यंत वेळ लागता. सो तांणी आमकां एश्योरन्स दिला की इमिजिएटली आसा बाय नेक्स्ट वीक पयली जी आसा ती हांगा एक 2000 लिटराची आसा जी टाकी जी आसा ती उदकाची प्रोवायड करतले. सो एक टाकी भरली म्हणटकर आसा तेन्ना दुसऱ्या टाकयाचे आसा तें उदक तांकां पिड्याक उपयोग करपाक मेळटलें.
तरी आसतना आमी लोकांचो आमचो कॉन्टॅक्ट डिटेल घेतला आनी ड्रिंकींग ऑफ वॉटर तांच्या ऑफिशलाक आमी सांगला एज एन वेन तांकां टँकराची गरज पडटा तांकां प्रायोरिटी बेजिसाचेर आसा ते पिड्या खातीर ती टँकराची आसा ती सोय करून तांकां उदक पावोवचें अशें आमी तें डायरेक्शन आमी तांकां दिल्लें आसा. त्या बरोबरच कन्सर्न जो ह्या गांवचो सरपंच आसा चंदन उदरकर ताका आमी सांगला की जी चिऱ्यांनी बांदलेली जी बांय आसा ती इमिजिएटली आसा ती उपसून जी आसा मनसून जातकर उपसून जी आसा ती बांय तांकां फूल रिनोवेट करून दिवची आनी त्या बांयचें सगळें डिसील्ड करून किंवा रिंग सिस्टम घालून जे आसा ताका पिड्या येवं त्या बांयचें हें करून दिवचें. त्याच बरोबर कोण भुरगे खेळटा आसतना किंवा त्या बांयक स्नेक आसा खेळटा आसतना कितें त्या बांयक पडूं नाका म्हणून तांकां सांगलां की ते बांयचेर आसा ती नेट घालून नाल्यार केज घालून ती पॅक करून दवरून आमी तांकां सांगले कडेन आसा. पावसाच्या फाटभुंयेर गोंय अन्न आनी वखदां प्रशासनान अन्न सुरक्षा आनी नितळसाण हाचे संबंदी खर पावलां उबारल्यात. म्हापशेच्या वेगवेगळ्या अन्न आस्थापनांनी केल्ल्या तपासणेत जायत्यो गंभीर चुको सापडल्यात. अस्वस्थ परिस्थिती, अयोग्य अन्नाचो सांठो, भलायकी प्रमाणपत्राचो उणाव आनी वेवसायीक वापरा खातीर घरगुती LPG सिलिंडर वापरपा आड प्रशासनान कारवाय सुरू केल्या. पळयात. आम्ही आता आमचे प्री मन्सून चेक्स जे आसा ते चालू केल्ले आसा आनी फस्टूच म्हणून आमकां कांय दिसा इनपूट आयिल्लो की ह्या जाग्यार जे आसा अनहायजिनीक कंडिशन जाल्ले आसा आनी सांगचें म्हणल्यार म्हाका दिसता जेन्ना हांव स्वता ह्या डिपार्टमेंटान जॉयन जाल्लो तेन्ना सावन आमी हांगा येत आसा ह्या जाग्यार आनी एवरी टायम वेन वी कम वी हॅव फावंड सम ऑफ दी अदर नॉन कंप्लायन्स आनी हे फावटी अशेंच आमकां अनहायजिनीक कंडिशन मेळ्ळें आनी त्या कारणां खातीर आमी तांकां बंद दवरले आनी वी हॅव स्ट्रिक्टली टोल्ड देम दॅट एट दीस टायम we will be filing a legal proceeding against them and whatever action the court takes we'll have to wait and see. So we have asked them to close down, that is these premises several non-compliances were found. तशेंच ह्या सराउंडिंग एरियान आनी एक असो हांगा एक गाडो भायर आसलेलो आनी भितर ते एक अनहायजिनीक हितून बिरयानी प्रिपेर करतले तेवूय मेळिल्ले आसा आनी तांकां आमी बंद करपाक सांगला. आमचो हो प्री मन्सून ड्रायव्ह आतां परतो आनी एकदां चालू जातलो आनी सगळे स्ट्रीट फूड झोन्स जे आसा म्हापशान धर आनी आमचो जो अलंकार एरिया आसा तोय आमी आतां चॅक करतले आनी दुसऱ्या एरियांनी आमी वचून कोस्टल बेल्ट हे चॅक्स ह्या 2 म्हयन्यांनी आतां आनी एकदां आमी परते चालू करतले. सिलिंडर पळोवपाक तो डॉमेस्टीक दिसता, आमच्या डोमेनान येना बट मे बी कन्सर्न ऑथॉरिटीन ताचेर इन्क्वायरी करूं येता. टी टायम खबरो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटीन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटीन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजाक दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक TVचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचेर टी टायम खबरो लायव्ह. सबंद राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ, 70 ते काणकोण आनी बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटीन सांजेच्या 7 वरांचेर.